गांवकर जाका आमी प्रेमान भाऊ म्हणटात तांचो आशीर्वाद लाभले कारणान ह्यो कॉटेजीस ज्यो केल्ल्यो म्हाका दिसता की 15-20 वर्सां पयलीं ताजेर कोणाची नदरय नाशिल्ल्यो त्यो डिलॅपिडेटेड म्हळ्यार ह्या मोडपाकच खर्च कितलो लागतालो. But with his own creative mind, he has thought of utilizing all those which government had spent. आणि आयज एक बरे इन्व्हेस्टराक ताणें हाडलो आनी ताणें ह्या 2 वर्सां भितर हांगा हे रिफर्बिश केल्या. म्हाका दिसता की कालच स्ट्रक्चर केल्लो आसा असो. हो 25 वर्सांचो पयलींचो स्ट्रक्चर आसा तो आयज परत एक फावटी केल्लो आसा. सादारण 20 रूम्स हांगा केल्ले आसात 5 कॉटेजीं भितर. एक रो हाऊसेस अशे केल्ले आसात आनी भायलो परिसर आसा तो ब्युटिफूल आसा. हाचे बरोबरच आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर भाऊन आमकां दुसरे एक 30 कोटीचो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा ज्या जाग्याचेर आमच्यो ट्रेन्स वगैरे वचून जे आमचे दिव्यांग आसतले किंवा बाकीच्यो बायलो आसतल्यो हांकां एक वेगळे तरेची सफर करपाची आनी त्याच बरोबर ज्या लोकांच्यान इतके व्हडली ट्रेन जायना तांकां बसून वचपाची फॅसिलिटी मेळटली. अनेक पार्किंग योजना आसतले, वॉशरूम आसतले, टॉयलेट्स आसतले. हांगा आयले नंतर आमकां 5 स्टार आमकां फॅसिलिटीज मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आमी ट्युरिस्ट जे पयलीं पळयताले की आयले कितें आयले भिकणां खावन गेले अशें न्हय. हांगा स्पेंडींग कॅपेसिटी आशिल्ले ट्युरिस्ट येवपाक जाय, तांणी हांगा परचेजीस करपाक जाय, तांणी हांगा रावपाक जाय आनी हांगच्या इकॉनॉमीक तांणी हातभार लावपाक जाय. अशा पद्दतीचे ट्युरिजम आमी फक्त म्हणटाले की सँड सी आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात बिची सायडीच्यो ते सोडून एक एडव्हेंचर टुरिजम, थ्रिलिंग टुरिजम, आमकां इको टुरिजम, जंगल टुरिजम अशा प्रकारचे जे ते नवे जे स्कोप ऑफ टुरिजम आसा तो ताणें आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी सांग्या वयल्यान सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे ह्या साळावलेच्या धरणाच्या भोंवतणी हो विलोबनी असो स्ट्रक्चर आसा तो डिफरंट कामा खातीर 30 कोटीचो तो प्रोजेक्ट, ह्यो 20 कॉटेजीस आसा. ताजे नंतर आमचे वेलनेस सेंटर आसा, अनादर 50 crores वर्थ प्रोजेक्ट. त्या सायडीन लागून आशिल्लो आमचो ज्यो हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज विच इज गेटिंग रेडी इन अनादर 6 months टायम. हातून शेजाराक येवपी आमचे रवींद्र भवन 71 कोटीचे असे जे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट ह्या पंचायतीन भितर जाता. इट विल चेंज द लूक ऑफ आवर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. की हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा न्ही जशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की कितें कितें हांगा येता तें आनी लोकांक आमी कशें अट्रॅक्ट करतले. पूण हांव एक गजाल तुमकां उदाहरण सांगतलो कितें की ट्युरिस्ट हांगा येवपा जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें. आमी नवीन नवीन गजाली करता आसतना लोकांक हांगा अट्रॅक्ट करपाक जाय, लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी आनी बरी ट्रिटमेंट दिवपाक. आतां तुमी सगळें पळयता आसा की अशें आसा की लोकांक ट्रिटमेंट बरी जर दिली जायत न्ही जाल्यार लोक हांगा येतले. हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगता की पयलीं जशें पळय सुभाष सांगता कितें की सन, सँड आनी सी बेस्ट टुरिजम आसा. पूण आतां आमी इंटरनॅट टुरिजम जे पळय वयता न्ही तितल्यान फायदो कितें जाता तो सांगता. आमी हाय एंड स्पेंडींग जे पळय ट्युरिस्ट आसा ते टार्गेट करपाक जाय. आमकां कशें आसा की पयशे खर्च करपी लोक जाय आनी त्या लोकांक आमचे जे पळय सौंदर्य आनी कल्चर पळय आसा पळय तो पळोवपाक मेळपाक जाय. म्हाका निश्चित कितें आसा की विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन आमच्या मिनिस्टरान सुभाष फळदेसायान इनिशिएटीव घेतलेलो आसा पळय न्ही सांग्याचो डेव्हलपमेंट करपाचो ते कोता निश्चितच ताका यश येतलें. आनी हांव सदैव कशें आसा की जे प्रोजेक्ट आमकां सस्टेनेबल सामके प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट करपाक आमी सतत तेको दितले. आनी ते करता आसतना कशें आसा आमची बरी टीम आसा TDCची. जी टीम आसा ती तेजें पोटेन्शियल आसा तें युटिलायज करपाची एक म्हणजे मनोमन एक तयारी आसा आनी ते लोकूय तशे आसा की सदांच तेंचें कोऑपरेशन आसता. आनी तितल्यान आमी सांगेत न्हू आमचे सावर्डे हे जे पळय आतां रिमोट जे प्लेसीस पळय आसा पळय ते सगळ्यांचेर लक्ष केंद्रीत करून मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी इकनॉमीक एक्टिविटी कश्यो क्रिएट जातल्यो विदावट डिस्टर्बींग इकोसिस्टम अशा पद्दतीचो आमची मोख आसा.